ये पवित्रात्म्या तू ये, तुझ्या अति मोगाची पुतीण जावन आसच्या मरयेच्या कथावेन काळजाच्या बळादेक विनोणे वरवीं ये पवित्रात्म्या तू ये. मोगाच्या न्हू, आज पवित्रात्म्याचो दीस. पवित्रात्मो मोरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवल्लो दीस, वर्तो दीस. सगळ्या आमच्या इगर्ज मतेंच तो वर्तो दीस जावन आसा. हांवें आतां एक मागणें शिकयलें, ये पवित्रात्म्यान तूं ये म्हणून. हें मागणें जावन आसा फादर गोब्बी म्हणलो इटलींतलो एक याजक, ताका मोरयेन शिकयल्लें जावन आसा. मोरयेचो वर्तो भक्त तो इटलींत थोडे तरणाटे याजक सांगता मेळोन तांणी कातोलीक इगर्ज मतेंतान भायर येवची आलोचना केल्ली. आनी त्या दाळा वो फादर गोब्बी फातिमाक गेलो आनी थंय मोरयेचे इमाजी मुखार रावन ताणें मागणें केलें, मोरये तांकां फाटीं हाड तूं. तांणी कातोलीक इगर्ज मतेंतान भायर वचनाशें तांकां राख मोरये म्हणून ताणें मागलें मोरये लागीं. आनी त्या दाळा मोरी फादर गोब्बी लागीं उलोवंक सुरू जाली. ताचें सगळें नांव फादर स्टेफानो गोब्बी म्हणून. फादर गोब्बी लागीं उलोवंक सुरू जाली. ताका मोरी दिसना, पूण ताका उलयल्लें आयकता, ताच्या काळजान ताका उलयल्लें आयकता. मोरी म्हणटा, हांवें तुकात विसला त्या कामाक म्हणाली मोरी. फादर गोब्बी गडबडलो. ताणें पळयलें, ताणें कोणी ना. अरे, मोरी उलयली की म्हजे लागीं, पूण काळजांत उलयली ती, कानांत न्हय, काळजांत उलयली. हांवें तुकात विसरून काडला ह्या कामाक म्हणून. तो एक बडे शर्मेलो आनीक दुसऱ्यांक कालय कोणी उलयता जावंक पुरो म्हणलें एक ताका दुबाव आयलो. आनी तो परतून म्हणलो मोरये लागीं, माये तूंच म्हजे लागीं उलयली गी, तूंच जाल्यार म्हाका तें कन्फर्म कर, म्हाका घट कर तूंच म्हणून सांगून. आनी परतून मोरी म्हणाली, हांवें तुकाच विसरून काडला ह्या कामाक म्हणून. तेन्ना फादर गोब्बी म्हणालो, माये तुवें म्हाका विसरून काडलां जाल्यार हांव एक पातकी, हांवें कशें माये तांकां फाटीं हाडचें. आनी हांव एक भाग्यवंत मनीस न्हय, हांव एक शेळमोडो मनीस, तर तुवें म्हाका कशें विसरून काडचें माये. देखून मोरी म्हणटा, तूं शेळमोडो देखून हांवें तुका विसरून काडला, तुवें भाग्यवंत जावच्या खातीर आनी तुवें हेरांक तुवें फाटीं हाडच्या खातीर म्हणून. आनी तितल्यार मोरयेन उलोवचें रावयलें. फादर गोब्बीक घुसपाडलो. फादर मोरीत उलयता गी ना गी म्हणलो दुबावी ताका जालो. आनी थंयच्यान तो मुखार गेलो. उरल्या इगर्जांक वचून भेट दिवंक म्हणून तो मुखार गेलो. आनी तो वॅटिकनाक गेलो. वॅटिकनाक वचून थंय इगर्जेन ताणें मागणें केलें. आनी त्या दाळा परतून मोरी ताचे कडेन उलयली, हांवेंच तुका विसला आनीक हांव तुजे सांगता आसतली. तुवें कितें करी जाय म्हणून हांव तुका सांगतां. तुवें ह्या जागांचो एक मरयाळ मेळ, एक संघ म्हणल्या बरी तुवें उट्टो करी जाय. ती खंयची सोडेलिटी न्हय, ह्या खंयचो एक व्हडलो संघ न्हय तो, पूण कांय नासतना ताका रेकॉर्ड नासतना म्हणल्या बरी तुवें ह्या मोरयेचें देवास्पण आसलें ह्या जागांक उट्टो करी जाय. आनीक सांगता मेळोन तेर्स म्हणा जाय. आनी तुमी तेर्स म्हणटाना हांव तुमचे सांगत आसतली आनी तुका एक मेसेज दितली, एक खबर दितली हांव. आनी तें तुवें बरोवन काडये जाय आनी हें तुवें हेर ह्या जागांक वांटी जाय. आनी अशें हो मेळ, हो हें तुमचें तें सांगता मेळचें, हो संघ व्हड जातलो आनी मस्त जाण म्हाका मेळटले. आनी तुमी मागतना हांव तुमच्या सांगता रावन तुमकां आशिर्वादान भरतली. आनीक ह्या जागांचे संघ हो व्हड जातलो, बळादीक जातलो म्हणून. आनीक अशें सुरू केलो ताणें तो मेळ. पयलें ताणें पाप साहेबा कडेन विचारलें वचोन. आनी पाप साहेबान ताका रजा दिली. हेर ह्या जागां कडेन सांगलें थोड्या आनी उट्टो केलें. आनी इल्लेशे जण मेळोन
तें सुरू केलें ताणें आनी हरियबटी ह्या मिटिंगाक तो तेर्स म्हणटाना मोरी थंय आसताली दिसनातली तांकां पूण मोरी तांचे कडेन उलयता म्हूण तांकां समजतालें आनी एक मेसेज मोरी दिताली फादर गोब्बीक आनी मोरयेन सांगलें ती मेसेज तुवें बरोवन काडयचें म्हणून आनी फादर गोब्बी ती मेसेज बरोवन काडयतालो आनीक अशें ते मेसेजीस एक 1000 मेसेजीस जाल्यो त्यो सदांच म्हणल्या बरी न्ही केदाळा ते सांगाता मिटींग करतात की त्या दाळा ह्या काणयेल्ल्यो मेसेजीस 1000 जाल्यो सगळो बूक 1000रांचो एक बूक केला तो 1000 पेजीस आसात तांतू आनी सबार याजाक तांतू मेळ्ळे आनी अशें तो मेळ वाडलो आनी ह्या मेळांत पवित्र आत्मो तांकां वाड दाखयतालो आनीक ह्या मेळान मोरये सांगता मेळो न्हू सबार याजकांक सोडून गेल्ल्या याजकांक फाटी हाडले आनीक शेळिल्ल्या याजकांक ते उर्बेस्त केले आनीक हें सगळ्या संवसारार वाडून जायलें आतां थंयतान म्हणल्या बरी दैवीक कडच्यान देवा सावी ह्या याजकांनी मागीर सुरू केल्लें मागीर म्हळ्यार तांणी जावन सुरू केल्लें न्ही तें मेळिल्लें दुसऱ्यांक आनी थंयतान तांणी तें काणयेलें आनी ते फादराक तें दैवीक कडच्यान देवा सावी हेरांक ते शिकयतात आतां हांव उलोवचें तुमचे कडेन हांवें येदोळ मरये विशयान इल्लेशें उलयलो हांव तुमचे कडेन तें आनी मुखल्या संदर्भार रावन म्हाका सांगता पूण आतां आज हांव पवित्र आत्म्या विशयान उलयतां कित्याक म्हळ्यार हे याजकांच्या मरये संचलनांत आशिल्ले याजक ते पवित्र आत्म्याक प्रत्येक तरान मान करतात आनीक पवित्र आत्म्या कडेन ते मागतात आनी पवित्र आत्मा तांकां कृपेन भरता आनीक मोरयेन सांगिल्लें तांकां समजाशें करता देखून हे पाद्र्याब पवित्र आत्म्याचें फेस्त दबाजीक रितीन करतात आतां आज आमी पवित्र आत्म्याचें फेस्त करता सगळी इगर्ज आतां पवित्र आत्म्याचें फेस्त करता ते पवित्र आत्म्या विशयांत हें कशें घडलें म्हूण सांगून हांव तुमकां सांगतां हें खंयच्यान हांवें तुमकां सांगचें म्हळ्यार आमच्या पवित्र पुस्तकांतलें न्ही पवित्र पुस्तकांत आसा हें पवित्र पुस्तकांत सुरू जालां पूण हातूंत सर्ती केल्लें आसा ते सर्तीक मारिया वल्टोटा म्हणल्या एका तरणाट्या चलयेक जेजून दाखयिल्लें जावन आसा ती चली 14 वर्सांची देवोत चली ती एकच भुरगें आवय बापायक आनी बापूय बारीक देवासपणाचो मनीस पूण आवय कठीण भिरांकूळ मनीस धूव म्हूण सांगल्यार जायनातलें कित्याक म्हळ्यार बापूय दुयेचो मस्त मोग करतालो आनी धूव बापायचो मस्त मोग करतालें हें तिका पळोवंक जायनातलें तिका मुसर जातालो आनी धुवेक ती बारीक कश्ट येताली सोबीत ती धूव एक दीस एका तरणाट्यान तिचे धुवेक मारलें त्या मारिया वल्टोटाक मारलें एक सरळ हाडून पेंगटागस मारलें तो तिच्या पाठेक लागुल्लो आनीक ती चली ताणें सांगलें आयकून देखून पेंगटागस मारलें आनी पेंगटाचें बोळूच सरलें पडलें तें चली पडली ती आनी ताचे उपरांत आस्पत्रे गेलें ताचे उपरांत ती उठोंकूच ना बेड्डारच ती आसली आनी आवय तिची साकरी करताली पूण साकरी करतना खेंटताली दुखयताली त्या धुवेक आनी ते दाळ बापूय त्या मारिया वल्टोटाक सांगतालो पुता अळे जेजून कश्ट सोंसल्यात देखून तूंय सोंस पुता आनी जेजूच्या कश्टांक तूं भेटय म्हणून सांगून आनीक बापूय समाधान सांगतालो आनी तिची साकरी करूंक ताचें ते फ्रेंड येताले आनीक इल्ली साकरी करताले अशें आसतना जेजू दिसोंक सुरू जालो ह्या मारिया वल्टोटाक जेजू दिसोंक सुरू जालो जेजू येवन बसलो मारिया वल्टोटाचो दर्शीन आनी दुवे म्हूण ताणें आपयलें जेजून ताका दुवे हांव तुका आनीक सदां म्हणल्या बरी मेळटा म्हणलो जेजू आनी जेजून उलोवंक सुरू केलें आनी जेजून कित्ता उलोवंक सुरू केलें म्हळ्यार मारिया वल्टोटान जेजून भोगिल्ले कश्ट भोगूंक सुरू केले आनी ते कश्ट आत्मे बचाव करचे खातीर मारिया वल्टोटाक भेटयताली आनी जेजून एक मिसांव जावन मारिया वल्टोटाक दिलें आनीक सदां जेजू येतालो जेवताना जेजू येतालो आनी मारिया वल्टोटा जेजूच्या मुखार जेवतालें आनीक जेजू दाखयतालो पळय मारिया हांवें कितें केलें म्हूण पळय
हांव जिवंत आसतना म्हाका कितें घडलें म्हण तूं पळय, म्हज्या आवय कितें घडलें म्हण तूं पळय, हें सकट तुका हांव दाखयता म्हणलो जेजू. आनी जेजून दाखोवंक सुरू केलें. जेजू जल्मालो, जेजू व्हड जाल्लो, ते ग्राय येयिल्ले आनी जेजू मागीर ताचें मिसांव सुरू केलें जेजून मोरये विशयांत, सांतां विशयांत, सर्गा विशयांत, सर्गार आशिल्ले सांतां विशयांत हें सकट जेजून मारिया वॉल्टराक दाखोवंक सुरू केलें. प्रत्येक जावन जेजून ताचीच जिणी मारिया वॉल्टराक दाखोवंक सुरू केली. आतां हांव पवित्र आत्मो कसो आयलो आनी कितें दाखयलें जेजून पवित्र आत्म्या विशयांत मारिया वॉल्टराक म्हूण आतां हांव तुमकां सांगतां. जेजू मेलो, कुर्सार मेलो जेजू, आनीक तिसरे दिसा तो जिवंत जालो. हें दाखयलां मारिया वॉल्टराक. हें तुमकां आनी मुखल्या एपिसोडांनी हांव तुमकां सांगतां, पूण आतां आज चड पवित्र आत्म्या विशयांत सांगतां. जेजू जिवंत जालो, मेलो, जिवंत जालो. जिवंत जावन तो ताका पळोवंक मेळोवंक सबार जाणां आयलींत, ताचें शीस आनी पुरा पण्णाक तो दिसना. आनीक तो खबर केली जेजू ताची बॉडी सोर नेल्या, तो जिवंत जावना, सोर नेल्या म्हूण खबर जाली, सगळ्यांक खबर केली. आनीक जेजू शीदा जिवंत जाल्लोच प्रकाश बरीत जावन व्हडल्या महिमेन आनीक वैभवान तो उठलो, फुडांतलो उठलो. आनी त्या दाळा राकोली दवरले ते धरणीक शेवटाले राकोली आनी धांवले थंयच्यान ते. आनी तांणी वचून थंयच्या याजकांक सांगलें. आनी तांणी याजकांनी रास रास पयशे दिवन तांकां फटी मारचें केलें, ताका सोर नेला म्हूण सांगून. पूण जेजू पयलो मेळ्ळो मोरयेक वचून, कित्याक मोरी ताच्या जिवंतपणाक राखून रावली. उरली पुरा, तो मेलो आनी आखेर जालें पुरा म्हणालें. आनीक सकाळां आमी आमच्या कामाक पाटी या म्हूण सांगून गेले. मस्त जाण गेले थंयच्यान. देखून मोरयेन तांकां वचनाकात म्हूण परतलें. म्हजो पोत जिवंत जातलो, उठ्ठलो तो म्हूण सांगून सांगलें. पूण ते पातयेना, कोण्णी पातयेना जालें. खाली मोरी एकली मात हें पातयेली आनी तिच्या कुडांत तिका दिल्लो तो तुवालो त्या एका चलयेक तिणें जेजूचें तोंड पुसल्लें, ताचेर कसयल्लें तें पिक्चर जेजूचें आसलें. तो तुवालो मोरयेन मेजार उमकाळयलो आनी ताचे मुखार बसून मोरी नियाळ करताली. जेजू जिवंत जाता म्हणून ती स्पश्ट जाणा जाल्ली आनी नियाळ करताली ती. आनी जेजू तिका जिवो त्या तुवाल्यार दिसतालो. पूण तिका जेवंक हाडना हेर तिचे आपोस्तल, जेजूचे आपोस्तल तिका जेवंक हाड दिताले. आनी माये तूं हांगा बसनाका आनी तो मेला, तो कसो जिवंत जावंक तो म्हणटाले. पूण मोरी तांच्या आयकनातली. हांव जेजू जिवंत जाता म्हणसर हांगात बसता म्हण ती थंयच बसली. आनी जेजू जिवंत जालो. जिवंत जावच्या खातीर ती मागताली बापा लागीं, बापा ताका वेगळी उठय तूं म्हणून. आनी जेजू जिवंत जालो. आनी पयलो जेजू महिमेन बरोवन वैभवान बरोवन जेजू तिच्या मुखार येवन रावलो. आनीक जेजूचो तो जेजू दिसची ती तो प्रकाश आनी ताचो वैभव, ताची महिमा पळोवन मोरी थटक्क जाली आनी ताच्या पांयांक पडली. आनीक पांयाचो उमो काडलो आनी ते पांय घायाचो उमो काडलो. आनी जेजून मोरयेक उखल्लें हाताक धरून, बावळ्यांक धरून उखल न्हू, आपणाचे हात दाखयले आनीक आपणाचें खडवळ दाखयलें. मोरयेन ह्या पुरा गायाचो उमो काडून गेलो आनी जेजू नपयस जालो. मोगाच्यान जेजून मोरयेक ताची महिमा दाखयली. जिवंत जाल्लो जेजू दिश्टीक पडलो मोरयेक
तें साज किता आवय ताचें सांगता आखेर पर्यंत रावल्ली देखून पयलो तो मोरये तें वांजेलांत ना तें वांजेलांत मगदलेन मोरयेक दिसलो आनी तें सकट सांगलां पूण जेजून महिमेन उरल्यांक कोण्णाक दिसूना ताची महिमा ताणें कोण्णाक दाखोवना खाली आवयक मात ताणें दाखयली आनी हाचे विशयान हांव तुमकां मुखल्या एपिसोडांनी सांगतलो आतां जेजू मोरये सांगता मोरी आनी हेर आपोस्तल सगळे सांगत आसले आनी त्या दाळा मोरयेन पवित्रत्म्याक स्विकार करूंक आपोस्तलांक तयार केल्लें त्या सेनेकलांत माळयेच्या कुडांत तयार केल्लें आनीक त्या दाळा आपोस्तल म्हणटाले माये तूं कित्या आनीक आमकां जेजू विशयान सांगताय तो येतलो म्हणून जिवन जाला म्हूण सांगून तो ना मोरये तो येना म्हूण सांगून पूण मोरी म्हणाली तो स्पश्ट रितीन तुमचे मुखार तो येतलो आनी पवित्रत्म्याक तो पाठयतलो म्हूण सांगून आनीक अशें आसतना आपोस्तल आनी मोरी सकट सांगत आसतना जेजू आयलो तांच्या मदें आनीक त्या दाळा थॉमस नासलो पूण उरले आपोस्तल पुरो आसले आनीक जेजू तांच्या मुखार आयलो आनीक उलयलो तांचे कडेन पूण ते भियेले मेल्ले आयला म्हूण भियेले ते आनीक दुसरे फावटी तशें येताना थॉमस आसलो थॉमसान काय म्हणलें आपोस्तलां कडेन हांवें ताका पळयल्या शिवाय ताच्या हाताच्या गायांत म्हजें बोट घाल्या शिवाय आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात घाल्या शिवाय हांव हें सत्म दिना तुमी सांगलें हांव पातये ना म्हूण थॉमसान म्हणलें आनी कितें जालें थॉमस आसतनांत जेजू आयलो एक फावटी आनीक थॉमसाक आपयलें थॉमसा हांगा ये आनी हाड तुजें बोट आनी म्हज्या गायांत घाल म्हज्या हाताच्या गायांत घाल तुजें बोट थॉमस रडलो सगळोच तो गळ्ळो म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा म्हणालो तो पूण जेजून ताका सोडून दितल्यार ताचें बोट धरून ओडलें जेजून आनी ताच्या गायांत घालें आनी थॉमसा आतां तुजो हात हाड आनी म्हज्या कडवळांत घाल म्हणालो जेजू थॉमस रडटा सगळोच तो गळ्ळो पडोंक जालो थॉमस भियान आनी जेजूचो हात धरून ओडलो आनी ताच्या कडवळाच्या गायांत घालो आनीक म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा म्हूण रडलोच सगळो गळ्ळो तो थॉमस आनी जेजू म्हणालो थॉमसा तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं पातयलोय न्ही गे म्हाका पळय नासतना पातयलें कितले भागी म्हूण सांगून आनीक जेजून पयस जालो अशें जाल्या उपरांत पवित्रत्म स्विकार करूंक आतां आसा जेजून सांगिल्लें तुमकां पवित्रत्म्याक पाराकलीताक हांव धाडटा म्हूण सांगून ही मोरी हें पुरा जाणा कित्या मोरी पवित्रत्म्याची पतीण जावन आसा पवित्रत्मा मोरयेचो पती जावन आसा हें पुरा पवित्रत्मा मोरयेक सांगता उलयता तो मोरये लागीं आनी मोरी आपोस्तलांक एकठांय करून कुडांत ते भियेल्ले पुरा बागलां बंद करूनच रावताले कितें जालें पळय बागी लोक तें करनातले ते मोरी मात म्हणटाली भियेनाकात भियेनाकात पवित्रत्म तुमकां धैर्य दितलो म्हणून आनी मोरयेन आपोस्तलांक एकठांय केले एक दीस आनीक बुंथोणी बसले ते आनी मोदें मोरी बसली आनी मोरयेन तांकां जेजू विशयांत सांगूंक सुरू केलें बापा विशयांत पवित्रत्म्या विशयांत सांगूंक सुरू केलें तांकां कांय गुर्तू नासलें तांकां समजणी नासली कितलें जेजून तांकां सांगलां पूण मागीर तांकां समजूंक नासलें आनी मोरयेन सांगिल्लें तें पुरा आयकतालें कित्याक मोरी जाणारी सगळें गुर्तालें मोरयेक आनी मोरयेन पवित्रत्म्या विशयान सांगलें मागणें करूंक शिकयलें आनी मागणें म्हणटाले ते सगळे ते ध्यानार पडले आनीक अशें आसतना बागलां पुरा बंद केल्यांत फेस्त आसलें फेस्ताक जेरुजलेमांत सगळ्या गांवचो लोक जुदेव आयिल्ले आनीक इतलो भरिल्लो गेलो लोक त्या दाळा पुरा गांवचे आमी वांजेलांत वाचता आयचें वासाप तें खंयचे खंयचे गांवचे परत ते आयिल्ले लोक आनीक तांकां रावंक जागो नासलो तांचे हॉटेलां गिटेलां पुरा भरले लोक आनी घरांनी कोण दुसऱ्या दुसऱ्याच्या घरांनी बडाक ते रावताले
त्यांचे फेस्त दाखीर जाता हांगसर आनीक आवाज सुरू जालो भिरांकूळ आवाज वाऱ्याचो वारें वादळ आयिल्लो आवाज पूण वारें येना पूण आवाज येता लोक पुरो धांवन आयलो भायर सगळ्या घरांनी आल्लो आनी पळयतात काही दिसना आवाज आयकता लागीं लागीं आयलो आवाज भियेलो लोक खोल आवाज घेवो म्हूण सावन वारें येना पूण वारें वादळ असो आवाज येता आनीक सगळे येवन वयर पळयतात मळबाक पळयतात आनीक ते दाळा बँडाचो आवाज सुरू जालो म्युजीक सुरू जालें येदोळ आयकनातलें जालें विचित्र तरेचें म्युजीक सुरू जालें आनी तें लागीं आयलें म्युजीक पुरा लोक त्या बिल्डिंगार अशें धांवलो मोरयेनी आपोस्तलाल्या बिल्डिंगार अशें धांवले थंय भितर तें आयकोन सुरू जालें बिल्डिंगाच्या भितर अरे ही कली गजाल काल हें कितें म्हूण लोकांक समजना आनी ओलें म्युजीक सर्गींचें म्युजीक आंजानीकरचें म्युजीक हें येदोळ आयकोनातल्यान तांणी थंय म्युजीक आयकता सगळे घामेले भियेले आनी एका तरा संतोशय तांकां जालो आनी ते सगळे घराच्या भोंवतणी रावल्यात आनी त्या दाळा एक उज्याचो गोल आयलो बोला बरी रावंड एक गोल आयलो एकदम ब्रायट उजवाड कठीण उजवाड आनी तो आयलो ह्या म्युजिका सांगताच थंय आयलो आनी शीत त्या बिल्डिंगा भितर इकलो बंद केल्यान बागलां पुरा आनी भितर इकलो तो आतां तांकां तो गोल दिसान भायर आल्या लोकांक अरे हें काय जालें सगळे भियेले आनीक भितर मोरयेच्या बंदोणी आपोस्तल बसल्ले आनीक आपोस्तल पुरा ध्यानांत म्हणल्या परी आसलें त्या दाळा वो गोल भितर आयलो उज्याचो गोल प्रकाश बरीत गोल भितर आयलो आनी मोरयेच्या बंदोणी घुंवलो माथ्या वयर घुंवलो तो आनीक सुमार पटी घुंवलो आनीक थंयच तो रावलो वयर मोरयेच्या माथ्या वयर आनी त्या दाळा त्या गोलातान उज्याच्यो जिबो बैसरल्यो आनी वचून आपोस्तलांच्या माथ्यार रावल्यो सगळ्या आपोस्तलांच्या माथ्यार त्यो रावल्यो आनीक आपोस्तल सगळे जागे जाले आनी ते उठले आनीक ते जाणवयान भरले बुदवंत जाले जाणवयान भरले आनीक त्या दाळा मोरी सगळीच कुरपेन बरोवन ती प्रकाश बरीत जाली आनीक मोरयेच्या माथ्यार तो गोल रावलो म्हळ्यार मोरी सगळीच पवित्रत्म्यान भरली तिचो पती पवित्रत्म तिका पटलून धरता त्या दाळा आनीक ह्यो उज्याच्यो जिबो वचून सगळ्या आपोस्तलांच्या माथ्यार रावल्यो हें पुरा मारिया वळटटा पळयता जेजू दाखयता मारिया वळटटाक पळय म्हजे दुये कितें घडलें पवित्रत्म्याच्या फेस्ता दिसा पवित्रत्म पारागलेत आयले जाल्यार कितें घडलें हें तूं सांग सगळ्यांक सांग म्हणून जेजू म्हणटा आनीक त्यो जिबो तांच्या माथ्यार रावल्लेच ते जाणवान भरले आनी धैर्यादीक जाले भासांनी उलोवंक सुरू केलें तांकां तांची भास मात येताली उरली येनातली आतां पुरा भासांनी ते उलोवंक सुरू जाले आनीक धैर्यादीक जावन जनेलां उक्तीं केलीं तांणी कोणाचें बेना तांकां आतां कित्याक पवित्रत्म्यान ते भरल्यात पूण मोरी मात थंयच पवित्रत्म्या कडेन उलोवन ती ध्यानांत पडल्या मोरी आनी आपोस्तल पुरा उठले बागलां जनेलां उक्तीं गेलीं आनी जनेलांतल्यान बागलांतल्यान ते थंय सकयल आसल्या त्या माळयेच्या कुडोन आसली ती आतां लोक पुरो सकयल आसा मार्गार रावलो बरलो रास लोक हजारांनी लोक आयलो आनीक तांणी उलोवंक सुरू केलें लोकां लागीं लोकां कडेन उलयल्लें तांणी तांच्या भाशेंत लोकांक आयकलें आनी ते म्हणाले ही कली गजाल एक हांगाचे न्ही गलिलियाचे लोक आनी हे उलयतात पुरा भासांनी कशें उलयतात हे पुरा भासांनी तांणी उलयलें आमकां आमच्या भासांत आयकता हे कली गजाली ते म्हणाले आनी त्या दाळा आपोस्तलांनी त्या लोकां कडेन उलोवंक सुरू केलें जेजू विशयान सांगलें जेजू जिवन जाला आनीक तो आमचो देव तो देवाचो दुसरो जण तो आनीक पवित्रत्म ताचे विशयान उलोवंक सुरू केलें बापा विशयान उलोवंक सुरू केलें आनीक जेजून सांगल्लें तांणी जेजून सांगल्लेंच परतून उलोवंक सुरू केलें लोकां कडेन आनी त्या दीस थंय आसलो लोक हें अजाप पळोवन लोक जेजूचे पाटलावदार जाले तांचेर पवित्रत्म देंवलो आनी त्यात पयल्या दिसा पवित्रत्म देंवल्ल्या दिसा हजारांनी लोक
ते जेजूच्या फाटल्यान आयले. जेजूक तांणी सोमी म्हणून स्विकार केलें. मोगाच्या न्हू हें येदें व्हडलें अजाप घडल्लें तें सगळें मारिया वॉल्टरान पळयलें. आनी जेजू सांगता मारिया वॉल्टा, मारिया म्हजे दुवे तुवें पळयलें कितें घडलें म्हणून त्या दीस म्हज्या आवयन आपोस्तलांक वट्ट करून दवरलें. भियेल्ले ते बागलां बंद कर रावल्ले, भायर वचून तांकां धैर्य नासलें. पूण मोरयेन तांकां धैर्य दिलें, वट्ट केलें आनी कशें पवित्र आत्म्याक स्विकार करचें म्हणून तांकां शिकयलें. आनी पवित्र आत्मा म्हज्या आवयचेर आनी त्या आपोस्तलांचेर देवलो. ते धैर्य अदीक जालें. म्हज्या दुवे हें तूं सांग, सगळ्या लोकांक सांग म्हूण सांगून जेजून मारिया वॉल्टराक सांगलें. आनीक मारिया वॉल्टरान हें पुरा बरयलें. बरय पुता बरय म्हणलो जेजू. आनी ताणें बरयलें. ताका बरोवंक जायना, न्हिदले कडेन आसा तें ताका उठोवंक जायना. दोंपरां मात मोडोवंक जातात. देखून तें बरोवचे खातीर ताचें एक इश्टीण आसलें. ते इश्टीण ताका कुमो करतालें बरोवंक. त्या इश्टीणेन तें फळें दिल्लें. तें फळें त्या दोंपराक लागून दवरून तें बरयतालें. आनी बरयल्लें कोणाक वचोंक येनासलें, ताच्या इश्टीणीक मात वचोंक येतालें न्हय. आनीक तें बरयल्लें ताच्या इश्टीणीक दितालें. आनीक ती इश्टीण काडून घेवन तें समाधान बरयतालें. आनीक ताचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आसलो पाद्र्याब, तें पाद्र्याबाक दितालें मागीर. आनी पाद्र्याब तें समांगरन करेक्शन करन तो फेर करून बरयतालो आनी ताचो बूक केल्लो. अशें बूक करन सादारण 6,000 तर 8,000 पेजी मुसर तें जाल्लें बरयल्लें मॅन्युस्क्रिप्ट आसलें. आनी तें पाद्र्याबान तें थंयच्यान तें इंग्लिशाक ट्रान्सलेट केलें. आनीक हे बूक आतां आसात, मेळटात ते बूक, बारी म्हारग बूक ते. आनी ह्या बुकांतलें हांवें वाचल्लें तुमकां हांवें सांगचें. आनी हे बूक व्हरून पाप साहेबाक दिलें. पाप साहेबान तें वाचून पळोवन हें सगळ्यांक गरजेचें म्हणालो तो. आनी बेसांव दिलें त्या बुकांक. हे बूक सगळे संवसारांत सगळ्यांनी वाचिचें. कित्याक वांजेलांत पुरा ना. पवित्र पुस्तकांत सांज जुवान अकरेक बरयलां. जेजून केल्लें पुरा बरोवंक गेलें. संवसारांतले बूक पावचे नात म्हणून. देखून जेजून मारिया वॉल्टराक सांगून अशें सबार बूक जाल्यात. आनीक ह्या बुकांत हांवें वाचल्लें, हांवें आतां तुमकां सांगलें. आनी हाचे मुखार उपरांत तुमकां हांव सांगतलो हें. आनी मस्त नॉलेज मेळटली हातूंत. देखून हें तुमी आयकल्लें हेरांक सांगा, हेरांक धाडा तुमी. आनी हाचे विशयांत हेरांक कळोवन दी. आनी जेजूची जिणी सगळे जिणयेचें तातूंत वाचूंक मेळटा आमकां. हेरांक कळटना तुमी हेरांक धाडिल्ल्यांक तुमकांय आशिर्वाद मेळटले. आनी आज पवित्र आत्म्याच्या फेस्ता दिसा तो पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक ताच्या कृपेन बरोवन दी, ताच्या आशिर्वादान बरोवन दी. थंय आसलेल्या लोकांक ताणें भासांची उलयिल्लें आयकूंक केलें त्या दीस. आनी सगळ्यांचेर तो पवित्र आत्मो देवलो. तसो आमचेरय देवोन दी. आमकां मुखार वचूंक, आमी खाली क्रिस्तांव म्हणलें नांव न्हय, बगार आमी नीज क्रिस्ताच्या फाटलावदारी जावन आमी हेरांक सांगया. कित्याक वेळ लागीं येता. आमी हेरांक सांगया जेजू विशयांत. हेरांक कळोवन दी. आनी बरे क्रिस्तांव जावन दर्येकलो बरे क्रिस्तांव जावन दीत. आनी जिवंक तो तस्सो पवित्र आमकां आशिर्वादान बरोवन दी म्हूण सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक म्हजें वंदन पाठयतां.